अवर लेडी ऑफ वेलंकनी, जिका भलायकेची सायबीण अशें म्हणटात, तिचे फेस्त आयतारा पुराय गोंयानूच न्हय तर अख्ख्या संवसारांत मनयले. वेगवेगळ्या धर्माच्या भाविकांनी व्हडा श्रद्धा भावनेन सायबिणीची प्रार्थना केली. वेगवेगळ्या कपेलांनी तशेंच चर्चींनी ह्या निमतान खाशेल्या प्रार्थनांचें आयोजन केल्लें. पळयात. अवर लेडी ऑफ वेलंकनी संवसारभराच्या भाविकांचे प्रेरणास्थान. वेलंकनीक भलायकेची सायबीण अशें म्हणून पाचारतात. नोवेना जाल्या उपरांत गोंयभरच्या चर्चींतल्यान भाविकांनी तिका नमन केलें. बरे भलायके खातीर प्रार्थना केल्यो. आपापल्या मनात आदरभाव दवरून सान भुरग्यांपासून ते जाणट्यां मेरेन जायत्या भाविकांनी वेलंकनीक फुलां आनी मेणवाती पेटोवन तिचे विशीं श्रद्धा उक्तायली. आयज आमकां सगल्यांक खुशालकायेचो दीस. आनी कित्याक सगल्यांक आमकां आमच्या जल्माचो दीस खुशालकायेचो. आनी आयज ही आमची खुशालकाय केरीत दुपेट. आनी कित्याक आमचे सर्गीचे आवयचो जल्माचो दीस. आनी हो सर्गीचे आवयचो जल्माचो दीस मनयतना केरीत भाशेन सगल्या आवयांक वेगवेगळो दीस. एक आवय जावन आसा कुटुंबाची राणी. एक आवय जावन आसा सुरक्षा, सेक्युरिटी. जेन्ना आवय आहा थंय भंय ना. आवय जावन आसा कुटुंबांत सोबिताय हाडपी. आयज हे सगल्या आवयांचो उगडास करतना पयले सुवातेर आमी सगलीं सर्गीचे आवयक तर मान दिवंक सोदतात. आमी सगलीं आमचे संवसारी आवयक मान दिवंक शिकया. ताका रेस्पेक्ट दिवया. जायते फावटी आतांच्या समाजांत आमी तर नदर मारीत कितल्यो आवयो दुखांनी रडटात. आनी कित्याक थोडे फावटी एक सुरी जी येता त्या पासून भुरगीं नाय फादर आसलीं सगलीं गेलीं. जायते फावटी थोड्यो आवयो रडटात. भुरगीं आसून आवय बापायक त्रास दिता. फावो तो मान रेस्पेक्ट दिना. हांव केरीत आयज आमच्या तरणाट्यांक भुरग्यांक उलो मारतलो. आवय बापायक जो मनीस मान दिता, आवय बापायक मानान रेस्पेक्टान लेखता, तो जेजू सांगता लांब आवक जियेतो. तर तुमच्या बरी बाबा आमच्या संवसारी आवय बापायक मान दिवन आयज हे परबे सुमयार सर्गीच्या आवयक आमी मान दिवंक शिकया. तिचे मजतीन आमचे सगल्यांचेर आयज केरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद मागुया. सायबा बायलनकांनी सायबिणीचे मजतीन ओ मूज सायबिणीचे मजतीन आमचेर भरपूर आशिर्वाद घाल आनी आमकां सदां घाल खुशाल दवर. एकूच केरीत मागणी आयज आमी हात जोडून देवा लागीं करुया. सायबीण मांयचे मजतीन कोरोना वायरस, कोरोना-19 ही महामारी पिडा बेगीनूच पयस जावं आनी दुसऱ्योय ज्यो पिडा आसात त्यो पयस जावं आमकां देवान बरे भलायकेन सगल्यांक राखून सांबाळून हेच म्हजें आवडे. देवान आमचेर भरपूर सायबीण मांयचे मजतीन आशिर्वाद घालचो हेंच आमचें आवडे. सगल्यांक खुशाल बरी परब देव बरें. हे हांगा फोर्थ पिलर वेलंकनी सायबिणीचे कपेल. आयज तिच्या जल्माचो दीस जावन आसा. आयज आमी ह्या जल्माच्या दिसा सांताक्रूज चर्चीन मीस भेटयला. जायतो लोक आसलो. बरें दिसलें. आतां तशें हे वाटेर सगळे लोक येता वयता. सगळे वाची लायता. कितलो भावार्थान लोक भितर करून पांयां पडटा. आनी सांजे आयज आमची लागीं आसा. आतां ह्या परबेच्या दिसाक खूब लोक येवचो आनी वचून खूब भावार्थ वाडोवचो. आनी हे जे लोक हांगा वावुरता तांकां सगळ्यांक एकवटान आनी मोगान ही परबी सदांच आनी नोवेना करपाक सायबीण मांयचो आदार दिवचो म्हूण मागता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज जावन आसा परब आमचे वालाकीन सायबिणीची जल्माचो दीस आयज. ह्या जल्माच्या दिसाक आमची काळजां उमेदीन मुरगोडटा. आयजांनी जायतीं वर्सां हे सुवातेक आमी हिंगा येता. पयलीं जालीं 25 वर्सां सुमार हो एक ल्हान फुरीस आहलो आनी ह्या फुरसाक आमी लादाई करतालीं. आनी हो फुरीस वाडोन इलो पयलो लोक 50, 100, 150 लोक जावंक लागलो. आनी हो ह्या सुवातेर पावना जालें.
तेन्ना एक कोणे बऱ्या देखणारान एक सायबिणी माय हाडली वालेकी सायबिणी आनी ह्या पुरसाचेर दवरली आनी त्या दिसा सावन हें सायबिणीचें देवस्थान वाडत आनी चडत गेलें. आयज सुमार जालीं 25 वर्सां मायज आमी हिंगा एकठांय जाता ह्या मंदिरान आनी हें मंदीर ह्या 10 जाणांच्या मागण्यांनी हें मंदीर आमी व्हडलें केलें वाडयलें आनी तरी आसतना इतलो लोक हिंगा जाता तरी हें मंदीर आमकां पावना. ही सायबिणी माय वालकी सायबिणी माय ह्या सुवातेर आसा आनी हे आमची भाव भयणां जीं कामाक वयता पणजे वयता मडगांव वयता तेन्ना सगळीं ताका नमस्कार करता मागता तेच्या लागीं आदार आमकां आनी शें पळय हें मागता सायबिणी कडेन मागता सायबिणी माय दिल्या शिवाय रावना. जायत्यो मिलाग्री आनी वजपां आनी हिंगा घडलेलीं आसा आनी जायतीं कोणाक सर्वीस ना ताका सर्वीस दिल्या कोण दुयेंत आसा ताका बरें केलां जायतें बरें हे सायबिणी मायन केलां. त्या पासत हे सायबिणी माय आमी सदांच वाखाणटा आनी आर्गां दिता कित्याक सायबिणी माय जावन आसा आमची माय सगळ्यांची माय. जेजू आमकां तेणी दिलो आनी ही आसा सायबिणी माय आनी हो आसा जेजू तेजो पूत तेजी आमी वाखाणटा कोणी मागता इतलीं वर्सां जालीं हो आमचें बरे भाशेन आमचें फंक्शन सोबयता आनी इतलीं वर्सां जालीं आमी सोबयता पूण त्या पासत आमी सायबिणी कोणा मागता आमचो एकूच आम भावपण सदांच आमचें आसचें आनी सायबिणी माय आमकां सगळ्यांक खुशालकायेन दवरचें वायट विघ्नांतलें आमकां निवारचें आनी देवस्थान सायबिणीचें वालेकेचें वाडो आनी चड म्हूण हें जावन आसा आमचें खालतें मागणें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स.